हेर उत्सवा प्रमाण गोकुळाष्टमीचेरूय कोरोनाचो प्रभाव दिसून आयलो, पूण तरीकय जायते कडेन मंगळारा गोकुळाष्टम मनयली। कांय कडेन पालखी, पुजा असे विधी जाले, जाल्यार कांय कुटुंबांनी घरातच बाळकाक कृष्णाचो भेस चडोवन तांचेच भितर बाळकृष्ण पळोवन गोकुळाष्टमीची उमेद भागयली। नार्वेची गोकुळाष्टम तशी फामाद, पण अंदू थंय भाविकांची गर्दी दिसली ना। पण पारंपारीक पद्दतीन पालखी काढून कांय धर्मीक विधी केले। जाणट्यांनी आपले परीन परंपरा पाळपाचो यत्न केलो, तातूंत भुरग्यांनी वांटो घेतलेलो। जाल्यार परवरे, वर्दे आनी पै काकोडे कुटुंबियांनी घरातच माणकुल्यांक राधाकृष्णाचो भेस चडयत गोकुळाष्टम वेगळे तरेन मनोवपाची परंपरा अंदूय चालूच दवरली। कृष्ण जाल्ले निरवी वर्दे, जाल्यार राधा अनन्या पै काकोडे, पळयात तांचे मदले कांय मन भुलोवणे खीण। मडगांव पाजी फोंडच्या कृष्ण मंदिरांतय अंदू गोकुळाष्टम मनयली, पूण कोरोनाक लागून सरकारान घालून दिल्ली मार्गदर्शक तत्वां पाळत। कशे तरेन मनयली ते सांगता कृष्ण मंदिराचो अध्यक्ष संतोष काळे। पळयात। आयज गोकुळाष्टमी आसा आनी आमी सगळे आमचो पुजा आसा ती सगळी भटजी करतलो आनी वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमी पुजा करतले आनी आमची कमिटी आनी भटजी यांचेच हेच पुजा करतले। आता रातचे तुमचे पाळण्यान घालपाचो उत्सव रातचो पाळणो आसतलो, भटजी आनी आमी कमिटीचे लोक आतां पाळणो करता। हां, म्हणजे तुमी आनी कोणाक घेवप कोविडा खातीर कोणाक अलाउड करूंक आमी कोणाक अलाउड करना, पण कोण येवन पांयां पडून वयता चडसो लोक पडना, पण दर्शन घेवन लोक कोण वयता येवन। रातचे पाळणे आसतना कोण आसता? लोक कोण आसपाना। आमचे गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार, नार्वेच्यान महेश गोवेकार आनी परवरीच्यान संदीप कामोलकार।